गोंयची असेंब्लीचे मॉन्सून सेशन जुलयाचे 21 तारखेर सुरू जावचें आसा. देखून ग्लोबल रोमिंग लिपी अभियान हाणें 2 रेझोल्युशनां ड्राफ्ट केल्या आनीक गोंयचे सरकारा लागीं आमचे मायनॉरिटी कम्युनिटीचो हक आनीक अधिकार आमी बिश्टे कांयचे काय मागोना ते आनीक हे अधिकार आपले पोरजेक दिवंक जबाबदारी जावन आसा गोंयचे सरकाराची आनीक ते 40 आमदार जे लेजिस्लेटर्स आमी म्हणटात तांणी हे लोकांक पोरजेक दिवपाची तेंचो कायदो आनी जबाबदारी. पयलें रेझोल्युशन आमचें जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शिकूंक हे रेझोल्युशन पास करचें. दुसरें गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडचें. हे दोनूय कॉन्स्टिट्युशनल हक मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे. आयज 36 वर्सां वयर जाली आनी हे आमचे कॉन्स्टिट्युशनल हक अधिकार दामून दवरलेले आसा. तर कसली लोकशाही चलता गोंयांत? आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट मागोवंक आमी रस्त्यार येवंक जाय, झगडोंक जाय. हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आमकां सरकारान वा आमचे आमदारांनी लेजिस्लेशन पास करून दिवंक जाय. हो तांचो कायदो. ताकाच लागून आमी ताका निवडून घालतात असेंब्लीत. पूण आयज दूख भोगता 36 वर्सां उपरांत आमकां आमचे कॉन्स्टिट्युशन हक मेळना आनी ताका लागून आयज आमची मायनॉरिटी कम्युनिटी जी आसा हे भाशेन चिड्डून दवरलेली आसा. Let us accept the fact that successive governments and the legislature have failed to protect the rights of the minority community in the past. पूण हे अशें फुडें घडोवंक जावंक जायना. देखून ही असेंब्लींत ही दोनूय बिलां पास जावंक जाय. आमचो हक आमकां दियात. हांव आतां बारीकसाणेन दोनूय बिलान वयता मातशें. इंट्रोड्यूस रोमिंग इन द स्कूल्स. आर्टिकल 29(1) कॉन्स्टिट्युशनाचे इंडियेच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे सांगता मायनॉरिटीज कम्युनिटीजांक हक आसा आपली भाशा, आपली लिपी, आपले कल्चर आनी संस्कृताय सांबाळूंक. पण कोण दितलो आमकां हक? 36 वर्सां हो हक खंय गेलो? इफ इट इज अ रायट अंडर द कॉन्स्टिट्युशन. कोण झगडटलो? आमच्यान झगडूंक जायना असेंब्लीन. हे फकत असेंब्लीन पास जावंक जाय. तो आमचे आतां 15 जाण असेंब्लीन आहा मायनॉरिटीजांचे. दे मस्ट फायट फॉर दिस रायट. बिश्टी तिका भाशणां दिली आनी भायर सरले जायना. यू मस्ट बी प्रॉपर लिडर्स. आय वॉन्स रिमेंबर ममता बनर्जी तेन्ना ते असेंब्लीन उलयली कितें बिकॉज ऑफ मारुती आय थिंक took some land. The government was not listening to her. She came outside and protested. That is the way leaders, MLA should be. तुमचे जर असेंब्लीन आयकना भायर सरा. आमी येता तुमचे बरोबर ऑन दिस इश्यू. हे इस्कॉलान पडोवंक जाय. बिकॉज आमी कितें खायचे काय मागना सरकारा लागीं. वी आर आस्किंग फॉर अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स. कित्याक रोमी जाय? भुरग्यांक त्रास जाता. भुरगे देवनागरी शिकता. एक फर्स्ट स्टँडर्ड टू 8th क्लास 7th क्लासीक पासून आनी 7th क्लासीक सोडटा आनी फ्रेंच आनी पोर्चुगीज घेता. कित्याक? ताका देवनागरी त्रास जाता. दे इवन प्रिफर फॉरेन लँग्वेज आनी तीन वर्सां भितर शिकता आनी पास जाता ते. सरकाराक ते पडटा भायल्यो भाशा शिकोवंक फ्रेंच आनी पोर्चुगीज. बट आमची रोमी भाशा शिकोवंक ते आमकां आडपडी घालता. ते कशें? ते विसरता कोंकणीचें रोमी लिपीचें योगदान. ते 4.5 वर्सां रोमी लिपी तो जिती उरली ती फकत रोमी लिपीक लागून. कोंकणी जिती उरली ती रोमी लिपीक लागून. हाचेर आमचे दुसरे उलयतले. दुसरो पॉयंट एस्टॅब्लिश गोवा स्टेट मायनॉरिटी कमिशन. 1992 वर्सा इंडियेच्या सरकारान स्टेट कमिशन घडचें म्हणून सगळे स्टेटींक एम्पावर केले. म्हणजे ताका कायदो घातलो तुमी करचे एकेकले स्टेटींक. कित्याक केलें? इंडियनचे गव्हर्मेंटान पळयलां की मायनॉरिटीजांक सगळे अन्याय घडटा आनी तांचे इश्यूज जे आहा हे फोरमांतल्यान हे स्टेट मायनॉरिटीज कमिशनांतल्यान हे आमचे पळय इश्यू आहा मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे तेतूंतल्यान ते एड्रेस करचे. ताका लागून हे घडचेची गरज आसा. पूण आयज 33 वर्सां 92 आनी आयज 25 इतले वर्सां खंय गेलो? कायदे केल्या बट कायदे खंय जायना. कित्याक आमच्या गोंयांत? आनी बिकॉज वी आर मायनॉरिटीज मेजॉरिटी जाता जाल्यार कायदे रोखडे जाता. सो 33 वर्सां जाली हो कॉन्स्टिट्युशनल हक आमकां दिवंक ना.
1912 बीजेपीन एक बिल घातलेले रेझोल्युशन रॉन काउंटीन आणि ते त्यांनी सिलेक्ट कमिटीक डिफर केले आणि ते भितर आता एबीएनच ना 2012 आणि 2000 किती वर्ष झाले आता आणि 15 वर्सां गेली. दिस वॉज ऑन द इलेक्शन मॅनिफेस्टो. आम्ही मागता सरकारात आहे दुसरे एमएलए आहात तांचे नाही सगळे 40 आमदार नाही हे आमची दोनूय बिलां हे असेंब्लीन पास करात. इनफ इज इनफ. It is time to give the minorities their rights, to protect their rights and their interests. Never ever. आम्ही इस्कॉलांत रोमी लिपींतल्यान कित्याक शिकोवंक मागता इतल्याच कारणाक लागून की जो बांगराळो काळ कोंकणीचो म्हणटाले 16व्या शेंकड्यान 17व्या शेंकड्यान जेन्ना कोंकणीचे वावर नेटान जालो तो इतिहास आयज रोमींतल्यान शिकोवंक जाय. कित्याक हो वावर रोमींतल्यान जालोलो. आतां कसलो वावर? टॉमस स्टीफन्साचो दुसरें पुस्तक आर्थ दे लिंग्वा कानारी. आता भारतीय भासांमध्ये छापून आयलेले पयले व्याकरणाचे पुस्तक, द फर्स्ट ग्रॅमर बुक ऑन एनी इंडियन लँग्वेज ती कोंकणीन जाल्या आणि ती रोमी लिपींतल्यान जाली. आवाळ्याचो मळो मिंगेल दे आल्मेदाचो हो ग्रंथ 5 खंडांनी उजवाडाक आयला. द फर्स्ट बुक टू बी पब्लिश्ड इन 5 volumes. It's a history not only in Goa, it's a history in India. Janva Indica Sinepro Konkanika and Deccanica. What I तुलनात्मक अभ्यास, a comparative study on Konkani and Marathi. केन्ना जाल्लो 16व्या शेंकड्यान. कितून परगटला? रोमी लिपींतल्यान. ब्रुनो एद्वार्द दे सोजा ताणें पयली कादंबरी बरयली क्रिस्तांव वराबो. हो कित्यान आयला परगटून? रोमी लिपींतल्यान. उदेंतीचे साडोक हे कोंकणी भाशेंतले पयले नेमाळे. द फर्स्ट पिरियॉडिकल that again was published on 2nd February 1889 in Pune. शेणोय गोंयबाब आमचो गोंयचो वामन वर्दे पलावलेकर. आमी जाणा तो मराठीन बरयतालो आणि मराठीन ताका उणेपण भोगलें, ताका उणेपण भोगयलो आनी तेन्ना तो कोंकणीत बरोवंक लागलो. ताची पयली 13 पुस्तकां रोमी लिपींतल्यान आसा. द फर्स्ट 13 बुक्स. आनी हे कित्याक रोमी लिपींत आसा? कित्याक त्या काळार रोमी लिपींतली खपताली. रोमी लिपी जी बरयताली ताका खूप आसली. इट वॉज सेलेबल. 1545 वर्सां पुर्तुगालाचो राजा दॉन जुआन तिसरो ताणें एस्कोला पारोकियाल सुरू करपाक मागले. त्या उपरांत बिस्मान सर्क्युलर काडलो. एस्कोला पारोकियाल ही इस्कोला स्थापून दर एका फिरकोचेर. ह्या इस्कोलांनी कितें शिकयताले? लातीन भास, पुर्तुगेज भास, कोंकणी भास आनी कोंकणी भाशेंतल्यान चिट्यो बरोवंक शिकयताले. आमची आवय पासून पयली चीट बरयतात तांकां बापायक जेन्ना तारवार आसतालो, गोमूय आसतालो, एक बरोवपाची पद्दत आसली तांची. मागता तुका बरी सावधानी भलायकी दुनिया देवा लागीं आसोच्याक तूं फेलीज ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत. हे कोंकणी बरोवपाक शिकयलोले आनी शिकोवपी पयले पारोकियाल इस्कोलान तेय रोमी लिपींतल्यान. संगीताची शाळा संगीत शिकयताले तेय कोंकणी भाशेंतल्यान. आनी हे एस्कोला पारोकियाल 1888 वर्सा 89 इस्कोलां आसली. तियात्र हो गोंयचो वेवसायीक प्रकार जो आसा. It is regarded as the most successful commercial form of theatre in entire Asia.
तियात्र बरयता रोमी लिपींतल्यान. पयले तियात्रान जो 1892 वर्सा सुरू जालो इटालियन भुरगो तातूंत क्रिस्तांव आसले, पूण त्या उपरांत गोंयचे दुसरेय धर्मांतले मनीस आनी आयच्या काळांत आमकां तियात्रान हिंदूय दिसतात, मुस्लिमूय दिसतात. आमचे आतां वर्षा उसगांवकर तेय आतां तियात्रान दिसूंक लागलो, मराठी नटी. आनी हे तियात्र कित्यान बरयता, तियात्राची कांतारां कित्यान बरयता, रोमी लिपींतल्यान. जर रोमी लिपींतल्यान हे सगळें बरोवन येता जाल्यार रोमी लिपी कशी बरोवची, रोमी लिपी कशी आनीक फुलोवची आनी अदीक करून रोमी लिपी कशी सांबाळची आनी रोमी लिपी सांबाळून आमचो पळय हो गिरेस्त इतिहास आसा तो कसो सांबाळप हे आमकां इस्कॉलांनी कोंकणी शिकोवन घेवंक जाय. ह्या खातीर आमी आतां लँग्वेज एक्टाक सरकार म्हणटा हात लावपाक जायना, फायन. जाल्यार इस्कॉलांत रोमी कोंकणी शिकोवंक परवानगी दिवंक तुमच्यान जाता न्हय. यादी डिमांड कोणें करूंक नासलो, आतां आमचो डिमांड आसा. आमची इस्कॉलां आसा आनी आमकां खात्री आसा गोंयांत इस्कॉलां आसा ती 75% रोमी लिपी वापरतल्यांची. सो 75% इस्कॉलांनी रोमी कोंकणी येतली आनी तांची मान्यताय आसतली. त्या खातीर आमचो उलो सरकाराक. यादी जे सरकार येवन गेले तांणी कांय करूंक ना. आमी उपटाडार येवन म्हणटा बीजेपी सरकारान रोमी लिपी खातीर जायतें कितें केलां. बीजेपी सरकारानूच दालगाद कोंकणी अकादमीक आपलें ऑफिस दिलां आनी जायते बरेपण आमकां यशें केलां. आमी मागता CM दोतोर प्रमोद सावंता लागीं, तशेंच आमच्या तांचो पक्ष अध्यक्ष बाब दामू नायका लागीं, आमचे सगळेच कोंकणी समर्थकां कडेन एज इन कोंकणी कित्याक शिकोवंक दिना. डिफिकल्ट जाता, जायतो डिफिकल्ट जाता बिकॉज द देवनागरी स्क्रिप्ट इज नॉट अ युनिवर्सल. रोमन स्क्रिप्ट इज युनिवर्सल. फॉरेनर्स देखून रोमन स्क्रिप्ट इजिली रीड कोताय, जोरी तो ते इजिली रीड कोताय सर फॉरेनर्स देखून. जाल्यार आमच्या गोंयकारांक ते रोमन स्क्रिप्ट स्कुलांत कित्याक शिकोवंक दिना की आय एम नॉट सेइंग दॅट रोमन स्क्रिप्ट कंपल्सरी करा. विथ दॅट देवनागरी स्क्रिप्ट एज अ कोंकणी रोमन स्क्रिप्ट एज ऑप्शन दिया. दॅट्स माय ओनली विश एंड रिक्वेस्ट ते गव्हर्मेंटाकूय बी आनी सगळे लोकांकूय बी दॅट इंट्रोड्यूस रोमन स्क्रिप्ट इन स्कूल्स सो दॅट द रोमन स्क्रिप्ट कोंकणी इज सेफ. पयले हांवें मुद्द्यार उलयता रोमी लिपी इस्कॉलान हाडपाची. हांव म्हजें एक्सपिरियन्स सांगता. हांव सातवेक आसतना आतां 2017 वर्सान आमकां आठवेक वयता तेन्ना 2 ऑप्शन दिल्ली, कोंकणी आनी पुर्तुगेज. सो आमगे त्या 40 भुरगीं आसलीं आमची इस्कॉलान. तितून 40 जाणांतलीं 15 जाणांनी पुर्तुगेज घेतली आनी बाकीच्यांनी कोंकणी घेतली. आतां 3 वर्सां तांणी पुर्तुगेज घेतली, ती केली पुर्तुगेज, पास जाले बऱ्या मार्क्सांनी. आतां तांकां नोकऱ्यो कितल्यो मेळटल्यो. सरकार सांगता की 10 पर्यंत कोंकणीची नॉलेज आसूंक जाय, पूण हे 3 वर्सां तांणी पुर्तुगेज केली. ताच्या पयलीं ताणें कोंकणी घेतली पूण तांकां ती आवड लागली म्हूण तांणी चेंज केली ती. सो आतां तांकां बरो प्रॉब्लम जाता, ताका लागून तांकां गोंयांत नोकऱ्यो मेळना. सो तांकां बोटीर भायर लंडन खंय वचोंक पडटा. आनी दुसरें म्हणजे आमगेले रोमी कोंकणीन कल्चर जायतो आहा. तियात्र, नाटक, पुस्तक जायते कोंकणी येता आमचे. सो तें बीन सामान दवरूंक रोमी कोंकणी वयर काडून आमकां आदार जाय. सो हांव मागता आमच्या लोकांनी तुमी बी भायर सरा, आमचेरूच सोडनाका रोमी कोंकणीचो मुद्दो. तुमी बी तुमच्या आमदारा लागीं वचा आनी मागा. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.